सोगली उभी राहूया. सुरुवातीक गीत घेऊया A11 पेज नंबर 5. A11. देवा तूं आमचो तुका पोसूंक येता. देवा तूं आमचो शेवो जिवीत तुका भेटोवंक दिता. देवा तूं आमचो तुका पोसूंक येता. देवा तूं आमचो शेवो जिवीत तुका भेटोवंक दिता. बाबा पुताक आज्ञा बोंदोन मोहिमा सासना. बाबा पुताक आज्ञा बोंदोन मोहिमा सासना. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुकाय जेजो कृपा दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता. रिची लोबो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या क्रिस्टोवालीस ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात शिवोन आनी शॅनल कार्वालो देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. जॉय फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेर आशिर्वाद मागुया. भाव भयणीनो केरीत भाशेन जॉय फेर्नांडीस म्हणटा तो शेतकार तरणाटो जो आमचें शेत कोसूंक आयिल्लो आनीक माडाचेर चडलेलो तेन्ना माडाचेर तावन खाला पडून ताचो फुडार एके भाशेन आतां खत्र्यान आसा. कितें भाशेन मागुया ह्या तरणाट्या पासत जाणें आपलो जीव वा आपलें जिवीत शेतकामता पासत दिल्लें ताका देवान परतून बरो करूंक आनी आपल्या कामाक व्हरूंक ताचे पासत खेरीत भाशेन हे भेटेंत आमी मागुया. ह्या सगळींची कोण बरी नात सर्जरी करतात हॉस्पिटलांनी आसात तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण देवा लागीं मागुया. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया वेलसांव पाली सोर्सी ह्या गांवांतल्या लोकां पासत तशेंच रेल्वे ट्रॅक्स आसात डबल ट्रॅकिंग करपाक सोदतात ताचे भोंवतणी जे लोक आसात तांचे पासत मागुया. कित्याक तांची जमीन जबरदस्तीन काडून वेता देखून तांणी एक उलो मारलेलो आसा आनीक कोर्टाची दारां ती खटखटावपाची आसा जाल्यार ह्या तांच्या झुजान आपली जमीन राखपाक तांकां देवान फावो तो आदार करूंक आनी ते जैतिवंत जावंक तांचे पासत खेरीत भाशेन हे भेटेंत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो जें कितें आमी शिकयता दुसऱ्यांक तें आमच्या जिवितान पाडूंक एक आमकां सगल्यांक एक म्हणणें आसा प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच. आनी जितलेय जाण कोण शिकोवपी आसा सेरमांव सांगपी आसा जावं यादनीक जावं आमचे वडील जें कितें बरेंपण ते दुसऱ्यांक शिकयतात ताणें आपल्या जिवितान तें पाडूंक तांकां आदार मागता आसतना जायते फावटी आमी चुकल्या जायते फावटी आमी शिकयलां तेंच आमी पाडूंक पावूंक ना. ह्या पासत आमची असोक्ताय देवाच्या हातान घालून देवाची खुशी करूंक आमकां ताची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत वागून सदांच सांगवार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
Somia Kakutkor, Krista Kakutkor, Somia Kakutkor. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासतली वर्ती देणी तुवें तयार केलें. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटूय. आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं ते आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान. रुताच्या पुस्तका वेलें वाचप. नेओमीक गोवाचे वाटेन एक सोयरो आसलो. बो गिरेस आनी एलिमेलेकाच्या घराण्यांतलो. ताचें नांव बोज. मोआबीत रुतान नेओमीक म्हटलें, म्हाका वचून दी गे आनी म्हाका बरे भाशेन घेता त्या मनशा फाटल्यान कोणश्यो पुंजायता. तिणें तिका जबाब दिलो, वच गो म्हजे धुवे. ती गेली आनी शेतान वचून लिंब्या फाटल्यान कोणश्यो पुंजावंक लागली. तिच्या नशिबान तो शेताचो कुडको एलिमेलेकाच्या घराण्यांतलो बोजाचो आसलो. बोजान रुताक म्हणलें, म्हजे धुवे, आयक आनी सांगता तें समजून घे. हे शेता भायर दुसरे कडेन आनीक कोणश्यो पुंजायनाका, ना म्हूण हांगासरली कोट सोरो नाका. म्हज्या कामेऱ्या चाकरां बाराबोर राव. तीं लुंवतात त्या शेताचे कुडक्याचेर दोळो दवर आनी ताचे फाटल्यान वच. तुजे वाटेक वचोना जावंक हांवें म्हज्या चाकरांक आज्ञा घाल्या. तुका तान लागल्यार चाकरांनी उदक काडून भरलोल्या आयदनांतलें पिये. तेन्ना जमनीर सरपोट पडून रुतान बोजाक म्हणलें, हांव पोरकी आसतना तुवें म्हजेर नदर घालच्याक हें भाग म्हाका खंयचें? बोजान जबाब दिलो, तुजो घोव मरतोस तुजे सासूमाय लागीं तूं कशी वागली ताची म्हाका सगळी खबर आसा. तुज्या बापायक, तुजे आवयक आनी काशा तुजो जल्म देश सोडून तुवें आदीं केन्नाच ओळखूंक ना त्या लोकां मदें तूं जिवंक आयली तेंय हांव जाणां. उपरांत बोज रुता कडेन लग्न जालो आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. आनी ती एकठांय जातूच सोरेस्परान तिका गोरबेस जायशी केली आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. बायलांनी नेओमीक म्हणलें, सोरेस्पराक आर्गां, कारण ताणें मेल्ल्या आपणाचे सुवातेर आपलें नांव इस्रायलांत सांबाळूंक आयच्या दिसा लागशिल्ल्या सोयऱ्या विरेत दवरूंक ना. हो भुरगो तुका बुजवण दितलो आनी तुजे उत्तर पिरायेर तुजो आदार जातलो. कित्याक तुजो मोग करता आनी तुका 7 पुतां परस अदीक वर्ती जावन आसा ते तुजे सुनेक एक पूत जल्मला. आनी नेओमीन भुरग्याक आपले उंटयेन घेतलो आनी आपलोच पूत कसो ताका धरून ती ताचो परमस करूंक लागली. आनी शेजाऱ्याच्या बायलांनी ताका एक नांव घालें. तांणी म्हटलें, नेओमीक एक पूत जल्मलो आनी ओबेद म्हूण ताका नांव दवरलें. तो जेसाचो बापूय आनी हो दाविदाचो बापूय. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सोरेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळीं बारबोड म्हणुया. सोरेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सोरेस्पराची भोक्ती करतात तीं सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सोरेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोळ दाकांची वाल पोरी
फुलतोली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब: सोरेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सोरेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनांत हांव सोरेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यान तुज्या नात्रां पोंटरां पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब: सोरेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. उद्गार. एकलोच स्वर्गार आसा तो आनी क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. Zui sorbes porak, zui, zui sorbes porak, zui, zui, zui sorbes porak, zui, zui sorbes porak, zui, zui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हळें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजेव बसल्यात. म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कर्तुबां प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी तोडू नजो तसलीं ओजीं ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण तीं उबारूंक आपलें बोट लेगून लायत इच्छे ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो करण्यो करतात. देखून मंत्रां पोतरांचीं पदरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आसरूच. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारू म्हूण आशेवं नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच. आनी तुमी सगलीं भाव भयण. संवसारान कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे तुझ्या भाव भयणीनो, आमचो धर्म आमकां शिकयता एकामेका सवें आमी बरीं रावूंक, एकामेकाक रेस्पेत मान दिवंक, एकामेकाची सेवा करूंक, चुकलोल्यांक बोगसूंक, आनीकूय जायत्यो वस्तू आमकां आमची धर्माची शिकवण दिता. तातूंतली आयची शिकवण आमच्यान घेवपाक जाता. आयचें पयलें वाचप आनी आयचें शुभ वर्तमान बाराबोर आमी घेयत जाल्यार आयचें पयलें वाचप रुताच्या पुस्तकांतलें. आनी रुताची काणी कालच्या दिसाक सावन आमी आयकूंक सुरू केल्या. रूत एक आदर्श सून, तेच बरोबर नोएमी ही एक आदर्श सासू. जाल्यार पुर्वजांनी आमकां शिकयलां आमच्या सासू सवें, सुने सवें वा आमच्या घरच्यां सवें कशे भाशेन आमी वागूंक जाय तें. जाल्यार हीं दोग जाणां आदर्श सून आनी आदर्श सासू सगल्यांक शिकयतात घोराबे कशे भाशेन वाडोवंक जाय तें. जेन्ना
रूथ विधवा जाली, तशेंच नोएमी ती विधवा जाल्ली. तांचे घोव जेन्ना सोंपले आनी 2 जाण सुनो आसल्यो, एक सून परती गेली, जाल्यार दुसरी सून म्हणजे रूथ फाटीं रावली. तुजो देव जातलो म्हजो देव, तुजो लोक जातलो म्हजो लोक. तूं वेताय थंय हांव वेतलीं. फुत्तून आपलो फुडार करूंक वचपाक तिका सोयेग आसलो आनी एक बरी सासू कशी नोएमीन तिकाय धाडलोली, चल वच बाय, तुजो फुडार कर. पूण ती फाटीं ताचे बराबर रावली. आनी आयच्या दिसाक आमी पळयता कशे भाशेन देव आशिर्वाद घालता. एक पोरकी जावनूय ती इस्रायलाक आयलोली ह्या लोकां बराबर. तेन्ना बोआज हाचे भितर देव काळीज ताचें मोवाळ करता आनी पोरकी जावनूय आपल्या शेतान तिका वावर करूंक दिता. म्हज्या कामेऱ्यां बराबर चल, म्हज्या शेता भायर वचो नाका, तुका उदकाची गरज जाल्यार उदक पिये, तुजे वाटेक येना जावंक हांवें म्हज्या चाकरांक फरमायलां. भाव भयणीनो, ही एक व्हड करणी बोआज रुता सवें दाखयता. पूण तेच बरोबर तिची बरी करणी पळोवन, जशें बोआजान तिका म्हणलें, तुवें जें कितें केलां तें हांवें आयकलां, तुज्यान वचूंक जातालें पूण तुजे सासूची सेवा करूंक फाटीं रावला आनी ह्या पासत सगल्यो सवलती तुका फावो. फकत सवलतीच न्हू, पूण ह्या तांच्या आपल्या गोराब्यान आनी आपल्या शेतान आनी आपल्या जिवितान तिका एक हक्क दिता, तिचे लागीं लग्न जाता. भाव भयणीनो, हे भाशेन ह्या बरेपणांतल्यान दावीद पातशाय जल्मतलो. दाविदाची ती पणजी, आजी पणजी आसा ते भाशेन. जाल्यार देव हें बरेपण मानून घेता. जें कितें हीं दोगूय जाणां आमकां शिकयता हें सेरमांवांतल्यान घडये शिकयनात. नोएमी तशेंच रूथ तशेंच बोआज सेरमांव सांगून शिकयनात, पूण आपल्या जिवितांतल्यान तांणी करून दाखयलें. नोएमी एक बरी सासू कशी आपले सुने वाटेन बरे भाशेन वागली, तिका सगळे तरेचें एके भाशेन फ्रिडम दिलें. जाल्यार रूथ एक बरी सून कशी आपले सासूची सेवा करता आसतना दुसरोय वावर करूंक फुडें सरली, लोकां मदें मिसळ जाली. जाल्यार बोआज हें सगळें बरेपण पळोवन तिचे सवें उदार जालो आनी तिका आपल्या लोकां मदें मानून घेतली, आपल्या लोकां भितर काडली. भाव भयणीनो, व्हड सेरमांव. आनी तांकां पळोवन, तांचें जिवीत पळोवन जो कोण आपलें जिवीत असलेंच करता त्या गोराब्यांचेर जायतो आशिर्वाद पडटलो. तर आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू केरीत भाशेन आपणाक आयकतल्यांक शिडकायता. शिकोवपी जायते आसात, सेरमांव सांगपी जायते आसात. ते बरें सांगतात तेन्ना तांचें आयकात, ते कितें बरें सांगतात तें पाडात, ते कायदे शिकयतात ते तुमच्या जिवितान घालात. पूण त्याच बरोबर शिटकावणी ते जें कितलें शिकयतात तें सगळें आपल्या जिवितान घालचें ना. थोडे जाण उरफाटेंय करतले. आयज घडये आमचेय मदें आमकां जायते फावटी दिसता पवित्र सभा शिकयता, पूण पवित्र सभेन जें कितें शिकयता तें पाळटा तसले भोव थोडे दिश्टी पडटात. थोडे फावटी आमी यादनीक सेरमांव सांगता, पूण आमच्याच जिवितांतल्यान ही शिकोवण ह्या ते जाणां भाशेन आमी दाखोवंक घडये चुकता. आनी असल्या वेळार जायत्या जाणांचो आमचो भावार्थ हालता. जायतीं जाणां आमी नाका जाल्लें जायते तरेन उलोवपाक पावता. जाल्यार जेजू शिटकायता, तांचें आयकात, तांचें पाडात. पूण ते जरी तर कितें चुकीचें करतात तें चुकीचें आसा तें करिनाका, पूण जें कितें बरें आसा तें तुमी पाडात. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमकांय जण एकल्याक ही कृपा मागुया. जेजूची पाटलावदारां आमी, जेजूची शिकवण आमी घेतल्या. शुभ वर्तमान आमचे लागीं आसा. देवाचें उतर आमचे लागीं दिसाच्या दिसाक उलयता. हें देवाचें उतर जाता ते भाशेन दिसाच्या दिसाक साद्या उतरांनी आनी साद्या करण्यांनी आमच्या जिवितान घालूंक आमकां ही कृपा मागुया. आनी आमचें जिवीत ह्या आल्ताराचेर दवरता आसतना जायते फावटी घडये जायते जाण शिकयतले, ते घडये आपल्या जिवितान पाडचे ना. ते घडये असोक्त पडल्यात. जे कोण असोक्त पडल्यात, जावं धर्माचे वडील तशेंच देशाचे वडील, वो जावं आमचे घराचे वडील, जे कोण असोक्त पडलेले आसात तांकां फावो ती कृपा दी म्हूण तांकां हे कायदे पाडूंक
आनी आपल्या जिवितांतल्यान एक बरें अर्पण देवाक करूंक कुरपा दी म्हूण तांचे पासत आमी मागुया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आल्ताराचेर आमचें जण एकल्याचें जिवीत आमचें काळीज आनी आमचें मन उबारुया. बेटोने वेलार गीत घेवया C20 पेज नंबर 36 C20. Vedice povro avanzata tu sos saudar tuji posa corcenti namaskar taklum dinmastemi tic boriso roznarami bedoy deva urgi tuji. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बोलता आपल्या मनांतली बोयली आमच्या मानून घेवन प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टांव. थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक ओतरेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सोर्तांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavardaco gut urgotuja Gesù melo, Gesù životala, Gesù noviane dolo. Gesù melo, Gesù životala, Gesù noviane dolo.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तुमचो बाप एकटोच तो स्वर्गार आसा. तुमचो गुरुजी एकटोच तो जेजू क्रिस्त. तो जेजून आमकां शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमच्या देवाक बाप म्हणून आमी उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ती देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा. ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Adoro.
प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा, संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गीत घेवया. F7 पेज नंबर 88. F7. जिसूक आमचे मोगे लोटूं, एकामेका प्रिती दाखयूं, सगळ्यांक आमी परतून घाला, ताच्याच मोगाक तुमच्या जिखूं. जिसूक आमचे मोगे लोटूं, एकामेका प्रिती दाखयूं, आमी परतून घाला, ताच्या मोगाक तुमच्या जिखूं. जेजू चलो मोगार रस्त्यार, मोगार रस्तो आमी दवरया. पेल्या चाकरी जेजून केली, पेल्या चाकरी आमी दवरया. पेल्या चाकरी जेजून केली, पेल्या चाकरी आमी